आमी गोंयांत खूब बरी जाल्ली आसा। लोकांक तरी दिसता हे कनेक्टिविटी लागून टुरिजम सकयल गेला। जशें कोविड काबार जातले टुरिजम डबल बिल्डअप जातले जेन्ना कोविड काबार जातले। कोविड काबार जातलेच आमच्या सरकारा सेंट्रल गव्हर्नमेंटा आमचे सायंटिस्टा आमचे रिसर्चर्स आमचे डॉक्टरा आमचे वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूट आहा तांकां ताकद आसा। चायनासून एक आरोप आसा हांव नको की कोविड थिंगासून येयले, वॅक्सिन इंडियासून येतले। वॅक्सिन विल कम फ्रॉम इंडिया। म्हाका तरी खात्री आसा ही येता तेन्ना हे वॅक्सिन येता तेन्ना आमचे टुरिजमूय वाडटले। सो जुवारीतली ब्रिज जे मातशें स्लो काम चालू आसा हांव सेवा मागता सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रिवेल अपॉन देम, गेट फूल फोर्स ऑफ लेबर आनी ते जोरान कंप्लीट करून आमी स्केड्युलर ते करूया आनी ते 2 ब्युटिफूल व्ह्यूइंग टावर्स बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर गोवा एंटायर गोवा आनी ते येयल्यार आमचे गोंयचे सुदारप बरें जातलें। लास्ट सांगपाक सोदता आमकां हिंगा मुर्मुगांव ओवरऑल सगळे डेव्हलपमेंट जाल्ले जाय। एक गेम चेंजर म्हणजे आमी स्वता जो हिंगासून स्टार्ट जाता एक गेम चेंजर आसले व्हडले सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येयले। ल्हान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ते आता टेंडरिंग स्टेज आसा। आज तेजो टेंडर उगडटले सीएमाकूय खबर आसा थ्रू वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन। चिकालीम कोमदाद आय एम थँकफूल टू देम। चिकालीम कोमदादीन आमकां 4000 स्क्वेअर मिटर लँड दिला म्हणून आमकां शक्य जालें आनी ते वेट गार्बेजाचे आमी पावर नाजाल्यार गॅस प्रोड्यूस करतले। सध्या फॉर्म्युला आसा गॅस प्रोड्यूस करपाचे। सो इन द विसिनिटी हुएवर instead of buying a cylinder as is being supplied to some restaurants or some colony gas supply korpak shekta but I think in the future we will think of producing electricity and putting it in the grid because tinga jawad that is residential area so tinga ye gas use titla korpa pipeline min galpa mashat katin yopa shekta ani maka dista आज सगळ्यांक आमकां एक गर्वाचो दीस जावन आसा। सगळ्यांक आमकां आज एक सपन आमचे पूर्ण जाले दिसता। खूब खुशी भोगता आनी हांव समजता एक सपन कशें आमचे पूर्ण जाले आज म्हणून आज सपन आमचे पूर्ण जाले म्हूण हांव GSIDC तशेंच आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक थँक्यू म्हणटा। आमी ग्रेट सेपरेटर्स हे स्वप्न जावन आशिल्लें मनोहरभाई पर्रीकरांचें खरें म्हणल्यार ह्या ग्रेट सेपरेटरचे इनॉग्रेशन्स जो कॉन्ट्रॅक्टरूय आसा फाटल्यान हाजें इनॉग्रेशन आमी खूब पयलीं करपाचें आशिल्लें। ताका वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज जायत्या वेळार येत गेल्यो केन्ना ट्राफीक केन्ना तो कंप्लीट ते खूब पयलीं आमी कंप्लीट जातलें हें पळयताले बट घडये थोडोसो उशीर जालो। मनोहरभाईचें स्वप्न आशिल्लें तें आयज पुराय जाता। मनोहरभाई आमच्यांत ना पण भाविनानूय ताका याद केली आनी आयच्या घडीक हांवूय याद करता। पुराय गोंयची डेव्हलपमेंट करता आसतना वेगवेगळी कनेक्टिविटी वेगवेगळे फूड वेगवेगळे बायपास वेगवेगळे हायवे ओके हे त्यांनी सदोदीत पळयले आनी तांच्या विजनरी नजरेंतल्यान तांच्यांनी करपाचें स्वप्न थोडे कंप्लीटूय केले आनी थोडे जे अर्दवट दवरलेले तांच्याच हे पुराय हे सरकार हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरता आसतना आमकां खूब भोगता तें दिसोंक लागलेलें आसा। कारण इतक्या बऱ्या रितीन आमी कोवीड मॅनेजमेंट केल्या उपरांत आनी लोकांनी ताचो बरो रिस्पॉन्स जो आसा हो सरकाराक दिलो म्हणून तर आज सक्सेसफुली 10th स्टँडर्डाची एग्जाम आमी एग्जाम्पल सेटअप केलें आनी पुराय देशभर एग्जाम घेवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतलो। दॅट इज द एग्जाम्पल। कारण ह्या शेवटी आमी म्हणटा वीच इज अ न्यू व्हायरस रिसर्च इज गोईंग ऑन एज भावीन रायटली सेड की ताजें वॅक्सिनेशन जें आसा हें गोंयच्यान येतलें। आमी खंयच्यान सुरू जाला तितलो वचना नाका बट ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एंड अवर सायंटिस्ट दे आर वर्किंग फॉर डे एंड नायट हें नक्की आमकां खात्री आसा। आनी हें सगळें चलता आसतना सुद्दां म्हणजे ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां आमी फुडें वचपाक जाय। बस स्टँड आसा PSC आसा हेय प्रोजेक्ट म्हणजे गालुसाचें म्हणटा की बसान खूब तेंप जालो रखडला गेला पण तोय प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले। सरकारा कडेन म्हाका खबर आसा जरी आर्थीक अडचण आसा हांव म्हणना आमी सदांच ट्रान्सपरंट आसा जी गजाल आसा ताज्या बद्दल आमी सदोदीस ठामपणे सांगलां आनी ही सगळी आर्थीक जरी अडचण आसली त्या आर्थीक अडचणीचेर मात करता आसतना आमचे सुरू आसलेले प्रोजेक्ट हे खंयसरूच आमी बंद पडपाक दिवचे ना। 5 ते 6 म्हयन्यांत गोंयचे टुरिजम खूब मोठ्या प्रमाणात बूस्ट जावपाचें आसा खूब मोठ्या प्रमाणात नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर फुडल्या 6 म्हयन्यांत खूब फुडें म्हणजे एक टॉप हाजेर वयतले। नक्की आमकां खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आमी कम्युनिटी ट्रान्समिशन जर रोखपाक शकल्या आडोवपाक शकल्या जाल्यार ताचो फायदो जो आसा हो गोंय सरकाराक आनी गोंय राज्याक गोंयच्या लोकांक जातलो हाची खात्री आसा।